ग्रीन एनर्जीची मोख पुराय करताना झाडां पेडां आनी शेत वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंग करप गरज जावन आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला दिवचल मालांतल्या सरपंच आनी पंच वांगड्या कडेन संवाद केल्या उपरांत वीज मंत्री उलयतालो। ह्या वेळार मंत्र्या वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेन शेट तशेंच उपजिल्लो अधिकारी रोहन कासकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। हे कार्यावळीक वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी उपस्थिती लायिल्ली। कारण म्युनिसिपालिटी एरियेक पणजे सारख्या महत्वाच्या एरियेत अंडरग्राउंड केबलिंग जाताच, पण ज्या कडेन अग्रिकल्चर आसा, ज्या कडेन फॉरेस्ट आसा, ज्या कडेन दाट झाडी आसा थंय अंडरग्राउंड केबलिंग जावपाक जाय। जाल्यार ताचें म्हत्व, कारण तोपते जाले तेन्ना सगळ्यांक त्रासांत जर कोण पडले जाल्यार ते अग्रिकल्चरिस्ट आनी फॉरेस्ट एरियेत रावताले। म्हाका दिसता चीफ इंजिनियर आपले टिमीक घेवन 7 दीस 7 राती काम केलां। खूब जाणांक खबर ना, आज जी भारतांत एनर्जी तयार जाता ती 60% एनर्जी ऑन कोल, ऑन कोल। बाकीची हायड्रो उरिल्ली 40% हायड्रो, आमची सोलर, विंड पॉवर म्हणजे ते विंड मिल्स आसता पळय तांच्यो, किंवा इतर ज्यो गोष्टी आसात तांच्यो पसून जाता। म्हणजे हे 60% आमकां जर करपाक जाय जाल्यार आमी टार्गेट केला, आनी टार्गेट कितें आसा 2030 पर्यंत 50% ऑफ द दीज एनर्जी म्हणजे जी कोल एनर्जी आसा ती कमी करप। आता हे सगळें करतलो जाल्यार प्रत्येकान आपल्या परीन काम करपाक जाय।